दिवाडेचे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्लें थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। ते भायर पडून आशिल्ले डंप हाताळपा खातीर टेरीक ऑनबोर्ड घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयाक लॉजिस्टीक हब म्हणून फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या। तशेंच पशु वैजकी महाविद्यालया खातीर डीन पद भरपाक मान्यताय दिल्या। सभापती पदा खातीर 23 तारखेर अर्ज भरतले खंय। तेच बरोबर गोवा भौशीक सेवा नेमात दुरुस्ती केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें। टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचे काम सुरू आसा। टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच हे धोरण निश्चित करतले। ताका लागून टॅक्सीकारांची चिंता करपाची गरज ना। आपणे तांकां दिल्ल्या आश्वासनाचेर तांणी विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। टॅक्सी एग्रिगेटर धोरणाविशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपा खातीर टॅक्सीकार मंत्रालयात आयिल्ले, पूण मुख्यमंत्री कामात व्यस्त आशिल्ल्या कारणान तांकां मेळपाक शकलो ना। मुख्यमंत्र्यान आपली बाजू स्पश्ट केल्या उपरांत टॅक्सीकार परते गेले। परवरेच्यान यो वच करप्यांक आतां खोशयेची खबर। परवरेचो राष्ट्रीय महामार्ग फुडल्या कांय दिसां भितर फोंडकूल मुक्त करतले। 2 जेट पॅचरांच्या मजतीन राष्ट्रीय महामार्गावेली फोंडकुलां पुरयतले। ते भायर जंय हॉटमिक्स करपाची गरज आसा थंय हॉटमिक्स करतले म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलें। परवरेचो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे वांगडा दिगंबरान बुधवारा परवरे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवतिकायेची पळोवणी केली। ह्या वेळार तो उलयतालो। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा। भाजपान स्वता गुंडागिरीचे राज्य चलयलां। भाजपाचो भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडपा खातीर सिग्नेचर कॅम्पेन आनी हॅशटॅग बीजेपीचे बुराक हे प्रचार करप सुरू आसा। हे फाटभुंयेर आपाचे कार्यकर्ते प्रचार करपाक मडगांव गेल्ले। थंय मंत्री दिगंबर कामतान आपाच्या कार्यकर्त्यांक धांवडावन घाले आनी शेप लावपाची धमकी दिली असो आरोप आपाचे मुखेली अमित पालेकारान मंत्री दिगंबर कामतीचेर केलो। आमी भाजपाची दादागिरी खपोवन घेवचे नात। मडगांवां प्रचार करपाक आमी येतले। आमकां धांवडावन दाखयात म्हणून आपाचे अमिताचे मंत्री दिगंबराक आव्हान। खोर्ले म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात पणजेच्या सत्र न्यायालयान 5 दुबावितांचो जामीन रद्द केलो। पोरू 30 मेच्या राती बारीकशा कारणावयल्यान अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टांक ह्या 5 जाणांनी बरोच मार घाल्लो। हे मारामारीत अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक बरीच दुखापत जाल्ली। देवडीक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो। 19 जूनाक ताका मरण आयिल्लें।
गोंयांत सुणे चाबपाच्यो घडणुको वाडतूच आसात. अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चाबपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. तशेंच ताचेर उपचार लेगीत जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या दोनूच म्हयन्यांनी सुमार 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. देखून फोंड्या म्हालांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. दर्याची स्थिती कशी आसा ती लक्षांत घेवनूच 15 सप्टेंबराक वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करपाची परवानगी गोंयच्या वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांक दिल्या, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. देखून जे गोंयकार ह्या धंद्याचेर अवलंबून आसात तांचो विचार करतले. मजगतीं जे गोंयकारांनी आपल्या शेकांचो वेवसाय बिगर गोंयकारांक सबलेट केला तांचे परवाने रद्द केल्ल्याचें ह्या वेळार मंत्री रोहनान सांगलें. विरोधकांनी सभापती पदा खातीर केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाक फुडें काडलो. एल्टनान बुधवारा सभापती पदा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आपाचो आमदार वेन्झी वेगस, कार्लोस फेरेरा आनी क्रूज सिल्वा हजर आशिल्लो. सीपी राधाकृष्णन देशाचे 15वे उपराष्ट्रपती जाले. एनडीए उमेदवार राधाकृष्णन हांकां 452 मतां मेळ्ळी, जाल्यार विरोधी युती उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळ्ळी. राधाकृष्णन 152 मतांच्या फरकान जैतिवंत जाले. हे वेंचणुकेंत 15 मतां अपात्र जालीं. उपराष्ट्रपती वेंचणूक संसद भवनाच्या F101 वसुधा ह्या विभागांत मंगळारा सकाळी 10 ते 5 मेरेन मतदान सुरू आशिल्लें. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. तिळामळ जंक्शनाचेर हिट अँड रनाची घडणूक घडली. दुचाकी चलोवप्याक खाजगी बशीन धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाली. तशेंच गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
बुधवारा मुंबईच्या अटल सेतू ब्रिजाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 36 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण सचिन खडे अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ज्या कारीन हो तरणाटो प्रवास करतालो ती कार एका डंपर ट्रकाक आदळिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मुंबय सेवरी पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पंचनामो केलो. ट्रक चालकाक ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तराखंडाच्या ऋषिकेश रोडार जाल्ल्या बसीच्या स्वय अपघातात दोगांक जीव वगडावचो पडलो. जाल्यार 12 जाण जखमी जाले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण बस उमथल्ल्यान बसीत आशिल्ल्या दोगांक मरण आयलें. ही घडणूक घडली तेन्ना पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेतली. 108 आपोवन जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केले. बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. अंजुण वाठारांत रातची तशेंच दिसा उजवाडा हेडगी गोरवां मुखेल रस्त्यार बशिल्लीं दिश्टी पडटात. हाका लागून अपघाता वांगडा येरादारीचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या हेडग्या गोरवांचेर बेगोबेग सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळावे करीत आसात. मंगळारा उसरा राती हिमाचल प्रदेशाच्या कुल्लूत पालसणां कोसळिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जालें. ह्या घडणुकेत 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ही पालसणां घरांचेर कोसळिल्ल्यान 5 घरांचे बरेच लुकसाण जालेंच. पूण कांय सान्न भुरग्यांकूय मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कांय जाण बेपत्ता आसात तांची सोद मोहीम सध्या सुरू आसा. कांय जाणांक दुखापत जाल्या तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्यात. केरिये खांडेपार सर्व्हिस रोडार मंगळारा राती कार आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक रितेश गांवकर हो जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर गोमेकोंत भरती केला. सध्या ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या पुलिसांनी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो.
सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून दिल्लीच्या यमुना न्हंयच्या उदकाच्या पातळेत बरीच वाड जाल्या। सध्या उदकाची पातळी डेंजर मार्काचेर पावल्या। आशिकुशीकच्या लोकांनी हाची नोंद घेवची अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। सेगीत पडपी पावसाक लागून कांय दिसा फाटीं चिरपुटे प्रियोरच्या श्रीकांत नायक हाच्या घराचेर पालसणां कोसळपाची घडणूक घडिल्ली। आता सध्या आनीक 2 झाडां ताच्या घराचेर कोसळपाच्या मार्गार आसात। घराचेर कोसळिल्लीं पालसणां कुशीक काडचे म्हूण घरमालकान पंचायत तशेंच उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयाक कागाळ केल्ली। उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी येवन पळोवणी केली, पूण अजून कोणेच दखल घेतिल्ली ना अशें श्रीकांत नायकाचें म्हणणें। मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलें। भौशीक बांदकाम खात्याचो नव्यानूच ताबो घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आनी राजेंद्र तालक हांचे वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली। आमका नाका अशी घोषणा दीत कुंकळ्ळेच्या लोकांनी प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केलो। लोकांचो वाडटो विरोध लक्षात घेवन कुंकळ्ळे नगरपालिकेनूय ह्या प्रकल्पाआड थाराव पास केलो। ह्या नादी आमदार युरी आलेमावानूय ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो। कुंकळ्ळेच्या गावांत पयलींच नाका जाल्ली दुयेसां पातळ्यात। हो फिश मिल प्रकल्प आयलो जाल्यार ह्या दुयेसांनी आनीक भर पडटलो। ते भायर सैमाचें लुकसाण जातलें तें वेगळें। ताका लागून हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हूण कुंकळ्ळेचे लोक सांगतात। वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान चेन्नय बेंगलोर महामार्गार 5 फुटब्रिज बांदपाचें थारायलां। हे फुटब्रिज ब्लॅक स्पॉट आसात थंय बसयतले, जेणे करून अपघाताचें प्रमाण नियंत्रणात उरतलें। तशेंच रस्त्यार चलत वचपाक लेगीत सुरक्षीत थारतलें। ह्याच हेतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा।
राज्य रस्तो सुरक्षा अंतर्गत दिवचले आरटीओ कार्यालया वतीन साखळेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या जोड पालवान साखळे शहरांत रॅली काढली। या वेळार साखळे बस स्टँडार विद्यार्थ्यांनी या रॅलीत वांटेकार जावन जागृताय केली। अल्पवयीन भुरगीं येरादारीचे नेम पाळिनासतना कशो गाडयो चलयतात देखून अपघातांच्या प्रमाणात वाढ जाता। देखून वाडटे अपघात नियंत्रणात दवरपा खातीर ही मोहीम राबयली। बेंगलोराक हवामान खात्यान फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या। फाटले कांय दीस सावन पावसान बेंगलोराक धुमाकूळ घाला। 13 सप्टेंबर मेरेन उटंगराचो पावस पडूं येता तेन्ना दर एकल्यान हाची नोंद घेवची अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। हालीसराक काळजाचे दुयेंस जावपाचे प्रमाण वाडल्यात। हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां पिराये सकयल आशिल्ल्या मदीं दिसून येता। खरें म्हळ्यार सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्ले खाण खाल्यार हें दुयेंस जाता। पूण दोतोरांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दात साफ दवरप तितलेंच म्हत्वाचें। वेळार दात घासून तोंड साफ दवरचें। कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करिना आनी तोंड साफ दवरना जाल्यार ताचो संपर्क काळजाच्या दुयेंसा मेरेन पावपाक शकता। सेगीत भायले खाण खावप भलायके खातीर हानिकारक आसा। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत कमी पिरायेचेर वेगवेगळी दुयेंसां जाल्ली दिसून येतात। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार भायले खाण खावप। हे खाण तयार करता आसतना खंयचें तेल वापरतात वा खंयच्या वातावरणात हे खाण तयार करतात हाची जाण कोणाकूच नासता। तेन्ना भायले खाण खावप टाळचें, जमता तितले घरा केल्ले पदार्थ खावचे अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। संवसारभर गोडेमूत दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा, पूण कांय लोक आपल्या दुयेंसा विशीं काळखांत उरतात। 2023 ह्या वर्सा गोडेमूत आशिल्ल्या सुमार 44% दुयेंतींक आपल्या गोडेमूत आशिल्ल्याचें खबर नाशिल्लें असो संशोधकांनी अदमास काडला। सेगीत ताण लागप, भूक वाडप, दोळ्यांत सारखें न दिसप ही गोडेमुताची मुखेल लक्षणां। ह्या लक्षणां उपरांत सुरवातेकूच चांचणी केल्यार बरें अशें दोतोरांचें म्हणणें। हाचेर दुर्लक्ष केल्यार जिवाक धोक्याचें थारू येता अशें तांचें म्हणणें।